आता खबरो विस्तारान आम्ही आमच्या फायद्या खातीर झूज करिनात तर गोंयच्या फुडल्या पिळगे खातीर झुजता। हातूंत आमचें कांयच वैयक्तीक फायदो ना म्हण फादर रिबेलोन स्पश्ट केला। गोवन फॉर दाबोळी ओन्ली संघटनेन पत्रकार परिशदेंत कांय प्रश्न मांडल्यात। हातूंत केंद्र सरकार कित्याक मेतार जाता काय म्हण प्रश्न फादर एर्मिटो रिबेलोन पत्रकार परिशदेंत केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। सिव्हिल एव्हिएशन युनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभू हांगा येवन गेल्यात आनी ते मोपा एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट येता थंय गेले। ते कितें उलयले ताचे विशीं हें आमचें रिएक्शन। पयले सुवातेर तांकां आनी मोपा एअरपोर्टाक कसलो संबंद आसा। मोपा एअरपोर्ट येता तो युनियन गव्हर्मेंटाचो न्हय, हो प्रोजेक्ट गोवा गव्हर्मेंट आनी GMR हे दोगूच थर्ड पार्टी। सेंट्रल गव्हर्मेंट हाका तांदूळ कांयच ना। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एअरपोर्ट आमचो दाबोली रन बाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरेज मोपाक ताका येवपाची गरजूच ना, ताका थंय कांयच ना। पर्सनल इंट्रस्ट दाखयला मोपान। ताका कितें पर्सनल कितें इंट्रस्ट आसा तो तांदूळ, ताका कितें तो इंट्रस्ट आसा ताणें सगळो इंट्रस्ट दाबोलीन दाखोवंक जाय न्हय मोपा। कसलेच ताका कसलोच थंय पांय दवरपाक ताका अधिकार ना। कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर कसो तो आयला म्हणटो सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज नो रोल टू प्ले एट मोपा। तो ताका कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट आसा काय दाबोली मोपाक हे आमकां प्रश्न पडला। तो म्हणटा मोपा will be made into a cargo hub. Master plan survey GMR to Santa that they are satisfied with cargo facilities at Daboli. So if GMR itself their survey report Santa that they are satisfied with cargo handling at Daboli, जाल्यार हो येवन आता मोपा कार्गो हब जातले कसले ग्राउंडाचेर म्हणटा।